क्लिनिंग ड्रायव्ह हा इंडिपेंडंट डेचा सो हो क्लिनिंग ड्रायव्ह हे करपाक तुमच्या आयज हे कशें व्ह्यूज चिंतप तुमकां कशें येयलें हेचेर हाय. First of all, I want to wish all my brothers and sisters happy feast and happy Independence Day. आयज आमकां हिंगा आमचे एक्स स्टुडंट ऑफ सेंटा क्रूज स्कूल तांणी हें क्लिनिनस ड्रायव्ह दवरलां आमचे बांद आराडी वाड्यार हारोसांको रस्तो तालिगांव वयता त्या रस्त्यार हें ड्रायव्ह दवरलां. म्हाका दिसता इंडिपेंडन्स म्हणटा आमी पूण आमकां सारकें आजून इंडिपेंडन्स आमकां मेळोंक ना. चड करून गार्बेजीस इतलो लोक आमी आतां गोंयान ऑलमोस्ट म्हाका दिसता सगलो लोक एडुकेटेड शिकलेलो आहा पूण तरी पूण आमचीच गोंयकारां शिकलेलीं जावन आमी पळयला ते प्रमाणे आतां हे म्हाज्या 4 वर्सांक आमचे बांदायले जावं भुरगे जावं हिंगा आसता सगळे आमचो गांवचो लोक गोंयचो आमच्या गांवचोच म्हणना हांव गोंयचो आख्खे सरावंडींग लोक हिंगा तालिगांवच्यान बांदायल्यान ह्या रस्त्यांतल्यान तालिगांवच्यान पणजे कामाक वयता येता वयता आसतना गार्बेज उडयता. शिकलेलो लोक ऑफिसान कामाक वयता गार्बेज उडयता. फायदो कहलो? हे इंडिपेंडन्स आमकां कसल्याच फायद्याचें ना कशें दिसता म्हाका. हे कचऱ्यान आमी दुयेंसान आमी आमचो आख्खो गोंयचो लोक काबार जातलो ह्या फुडें. आमी मातशें तरी चिंतूंक जाय. सांगोन तोकली हें 4थें वर्स म्हाजें लास्ट इयर तोकली सांगोन कितें तरी आयच्या दिसा एक इंडिपेंडन्स म्हूण आमी आयच्या दिसा तरी म्हाका दिसता एक निच्यो घेवपाक जावो. आमी गोंयकारांनी तरी हे कचऱ्याचे विरूद्ध झुजपाक आमी हो कचरो उडोवपाचो पयल्या सद्या बंद जावपाक जाय. आमी गोंयकारांनी गोंयकार भाव भयण आहात तेन्ना आमी दुसऱ्यांक आमी कितेंय बरें सांगोंक जाता ओडकूंक जाता बाबा अहें उडोवंक जायना हिंगा. पूण आमीच हो कचरो शिकलेलीं मनशां आमी गोंयकारां आमचेंच गोंया आमी अहें पिड्यार करता जाल्यार हे इंडिपेंडन्स डे आमी सेलेब्रेट करून फायदो कहलो? सगळे आमचे गोंयकारांक हॅपी इंडिपेंडन्स डे आनी हॅपी फिस्ट ऑफ ब्लेसड मेरी असम्पशन ऑफ ब्लेसड वर्जन मेरी. आयच्या दिसा आमच्या सांताक्रूज एक्स स्टुडंट्स तेंच्यांनी हो एक क्लेनिनस ड्रायव्ह दवरलेलो आनी चालू आहा आमचो क्लेनिनस ड्रायव्ह चालू आहा. आनी तेंच्या अंडर जे इनिशिएटीव तेंच्यांनी घेतला एवरी इयर हे इनिशिएटीव घेयत आसता अबावट क्लेनिनस ड्रायव्ह. हांव मुद्दम आमचे 2 जाण भाव सर्केस भावांक उगडास करूंक सोदता. तेंचे उगडास करता हांव. आमचो डॉमिनीक डायस आनी आमचो दुमला भाव हे सदांच आमकां ह्या इनिशिएटिवान सपोर्ट करताले. आयज तांकां आमी मिस करता. खूब तेंचो उगडास येता. खास करून म्हाका तरी आमचो दुमला बाब तेजो म्हाका खूब उगडास येता. कित्याक तो आमकां सदांच सांगतालो की हे आमचे दायज हे जे आमकां दिसती पडटा आयज आमचे बांदार आमच्या हारसांको आराडेर नाल्यार ओवेड आमचे जे आमचे शेतां आहा हे आमचे दायज आनी हे दायज आमकां राखोंक जाय. आनी तुमी पयलें आसतलें आमचे बॅनरान आमच्या एक स्टुडंटान खास करून एक बॅनर प्रिंट केला. हेजेर तेंच्यांनी कितें म्हणलां वॉट इज द यूज ऑफ युअर एड्युकेशन इफ युअर गार्बेज इज बींग पिक्ड अप बाय एन अनएड्युकेटेड पर्सन. हे कित्याक हेंच्यांनी हो स्लोगन घातला ह्या बॅनराचेर? सिंपल कित्याक गेले 4 वर्सां हो ड्रायव्ह चालूच आहा आनी आमकां गमोन येयलें की पयलीं आमकां दिसतालें की हे जे कोण भायले लोक येता कोण अनएड्युकेटेड लोक येतात ते उडयताले म्हणून. पूण हे 4 वर्सांनी आमकां गमोन येयलें की एड्युकेटेड लोक डॉक्टर इंजिनियर्स एडवोकेट्स चार्टर्ड अकावंटंट्स तेंचें नांव आमकां दिसती पडटा. आयज जेन्ना आमी हे क्लेनिनस ड्रायव्ह कोत्ताले तेन्ना आमकां एक एडवोकेट तेजें फूल नांव घेयना पूण एडवोकेट मास्करेनस फ्रॉम सांतिनेज तेजे आमकां खूब हिंगा लिटर मेवलां. तेजे बॅगां मेवल्या बँक पासबुक्स मेळ्ळा प्लास्टीक वेस्ट मेळ्ळा खूब कितें टॅबलेट्स कार्ड कितेंय म्हण इतले. आतां हेचेर कितें आमी म्हणूंक सोदता की जेन्ना आमी शिकता आमी आमच्यान बरें करूंक जाय. वी हॅव टू डू गूड फॉर
आवर कंट्री आयज इंडिपेंडन्स डे फ्रिडम मेवला आमकां कसलें फ्रिडम हे फ्रिडम आमी बऱ्याक यूज करता काय वायटाक यूज करता फ्रिडम मेवलें म्हणजे डायरेक्ट पोत्यो बांदप आनी खंयसरी शेतान उडोवप नाजाल्यार आमचे जे लो लायंग बॉडीजान उडोवप नाजाल्यार आमचे वेटलँड्सान उडोवप ना दीस इज रॉंग यूज ऑफ फ्रिडम. दोतोर एज अ एक्स स्टुडंट्स ऑफ सांताक्रूज सो आयचो गार्बेज क्लिनींग करपाचो तुमचो मेन हें कितें आसलो थॉट्स तुमचे कितें आसलो थॉट प्रोसेस म्हणजे हे स्पेसिफीक ना रे पूण कितें आहा आमी वयता थंय गार्बेज पळयता हो एकूच इश्यू कसो आमच्या दोळ्या मुखार दिसती पडटालो सदांच आनी आमचो बॉयर बाब सदांच म्हणटालो आमकां आमच्या हाटी प्रोग्राम जाला फेस्ताक ते सांजे हांव तेन्ना आमी हो नेक्स्ट आमचो एक हो प्रोग्राम जावचो की थोडे फुडें आमी क्लिनस ड्रायव खंय तरी करचे तो हो रस्तो आमी म्हणटा सगलो कलापूरचो लोक यूज करतात वचपाक सो हिंगाच आमी सुरवात करुया कित्याक भितरल्यान आनी खूब काम आसा ना न्हू सगळ्याक गार्बेज आसा पूण हो एक मेन रस्तो घेवया कित्याक हिंगा ताणें कशें सांगलां बायोडायवर्सिटी आहा ताजेर उदकाचेर परिणाम जाता कितें तरी उदीक पिड्यार जाता गार्बेजीक लागून मागीर शेवण्यांक और दुसरीं जानवरां येयना त्या खातीर आमचो हो एक मेन हेतू आसलो कित्याक खंय तरी सगळेंच आमच्यान एका दिसान करूंकच जायना सो एक थोडे खंय आमी सुरवात करुया आनी एटलिस्ट लोकांच्या मनान घालया की आदीं आमी इतले टॅक्नॉलॉजी नासतना नितळ आसले टॅक्नॉलॉजी नासतना नितळ आसले जण एकलो आपणपणाच्या घरान नितळ करून हें सुटावें करून सगळें काबार करताले पूण आयज आमी चड कितें सांगतात पोल्युशन जातलें म्हणटात आमी पूण पोल्युशन जातलें जाल्यार घरा कडेन नितळ दवरतात आनी रस्त्यार उडयतात हें डिफरंट जालां आतां त्या काळार भायले घरांतले भायर हाडनासले घरांतले घरानूच काबार जातालें पूण आयज गव्हर्मेंटूय आमचेर रिस्ट्रिक्शनां घालता उजो लायनाकात हें लायनात तें फायन पूण त्यो वस्तू आयज घरान आसल्यो त्यो रस्त्यार येतात आनी रस्त्यार कोण हाडटात आमचेच लोक हाडटात म्हण न्हू आतां हिंगा 50% मोर लोक आहा तो भायलो लोक आहा ते सगळे भाड्याक रावतात लोकांच्या घरांनी तांकां भिमाचे तांचे ओनर्स आसा ते प्रोवायड करिना प्रोवायड करून गेले जाल्यार ते भायर पावचे नासले घेवन सो हे लोक भाड्यान रावतात तेच म्हणना हांव आमचेय लोकल आहा कित्याक आतां आमी साफ कोत्ताले आमकां 2-3 वस्तू अश्यो मेवल्यो की शिकलेले लोक एक मास्कारेनास फॅमिली म्हूण सगल्याक कितलोच कचरो आहा आख्या रस्त्याक आतां हो शिकलेले लोक कोण मास्कारेनास ते आमकां खबर ना पूण आमी ट्राय करतले कोण ते काडपाक हे शिकलेले लोक हे तूं हाडून हिंगा उडयतात जाल्यार फायदो कितें गव्हर्मेंट इतले स्किमी काडटा हिंगा गार्बेज कलेक्ट करपाची हिंगा हें करपाचें ते फायद्याच ना निर्फळ जालें न्हू हो हेतू घेवन आमी हें नितळकाय सुरू केलें सो तुमी आतां ते मास्कारांच म्हणले आनी म्हाका हांवेंय पळयलां ते पर्सनली सो हो एक वेल एड्युकेटेड पर्सन सो वसले तर एड्युकेटेड मनशांनी तर अशें वाटेक कचरो उडयलो सो कित्याक हांवेंय तेजे पळयल्या तेजे आमचे बिजनस कार्ड विजिटींग कार्ड तेचे पासबुकाची कॉपी वा तेच्या बॅगान मेवल्या सो वसले एड्युकेटेड आनी वेल एड्युकेटेड मनीस तो सो वहल्यांनी उडयत जाल्यार बारीक लोकांनी मागीर कितें करपाचें हेजेर आमी आतां हें आमी उलयतात ताका क्रिटिसायज करूंक न्हू पूण ताका उडास करून बाबा तूं शिकलोलो इफ यू हें तो तूं करताय जाल्यार ते शिकोना जाल्यार मनशान कितें करपाचें तो ताणें कितें करपाचें एटलिस्ट तो उडयना ताजो कोण तेजेर कामाक आहा तो उडयता ताणें ताका शिटकावपाचो बाबा ही सुवात न्हू उडोवपाची तेणें व्हरून आपणाचें तो तर खंय रावता कालिगांव रावता खंय कारांजलें रावता ताणें तें म्युन्सिपालिटीच्या भिमानी घालपाचें व्हरून ना हिंगा हाडून उदकान शेतांनी उडोवपाचें ना जालें म्हाजें नांव फ्रांसिस्को डायस हांव आमच्या बांदायलो खूब फावट हिंगा पळयता आनी एक फावट हांव पासून एकलोच म्हाका दिसलें जाल्यार पोती हांव काडटां खूब फावट म्हाका त्या पोतयांनी अशें मेवता की देवाचे सगळीं पायणेलां देवाच्यो मुर्ती आसता खूब चडशे आमकां मेवता ते म्हाका की आतां कोणी आमचो हिंदू भाव कोणी मेलो एक्सपायर्ड जालो तर तेजे सगळे बिशाणे हाडटा आनी ते हिंगा हाडून ते उडयता उदकां ते दोन वस्तू खूब म्हाका मेवता आतां म्हाका एक पोती मेवल्या आमच्या दुसरी भावान सांगलां तेजे आख्खी फूल डिटेल तेज्या बँकेचो पासबूक वोटींग कार्ड हें तें सगळें ते पोतयेन आहा आनी तो एडवोकेट तेजो फोटो पासून ते पोतयेन आहा आमी सांगूंक शकना तो कोण पळय तो हे आतां शिकलेल्या समोसा खंय करता शिकोना आसलेल्या खंय केल्या तेंकां हें ना थँक्यू वेरी मच Hello, first of all, happy Independence Day and happy feast of Our Lady of Assumption. आम्ही सेंटा क्रूज एक्स स्टुडंट्साचो लेटस्ट बॅच
आनी आमी आमच्या स्टुडंट्साच्या बारा आमी आमचो गांव साफ करपाक येयलोले आहा हारे साकूळ. सो आमी ह्या साफ करूंक येयलेल्याक आमी ह्या जायतो ऑब्जर्व केला की सगळ्याक कचरो पडलेलो आहा आनी आमी आमचो गांव वाचोवपाक लागून आमी साफ करपाक येयलेले आहा, फुडें सरलेले आहा सगळे. सो तुमकां आतां फ्युचर तुमचो कसो जावपाक जाय म्हणजे ह्या फ्युचराक आतां एज अ यूथ तूं तुमचे फ्युचराक असोच कचरो हिंगा कंटिन्यू उरना जावपाक तुमी कितें लोकां कडेन कितें रिक्वेस्ट वा कशें कितें करता? आमी लोकां कडेन हें रिक्वेस्ट करता की बेश्टोच ह्या थिंगा कचरो उडोवचो न्हय आनी एक डेजिग्नेटेड जागो दवरपाचो कचरो दवरपाक आनी तो कलेक्ट करपाक गव्हर्मेंटान. सो वॉट इज युअर मेसेज फॉर this old generation who is throwing the garbage all over here, not only in Santa Cruz but all over Goa like this? टू द ओल्ड जनरेशन, तुमी जितले एन्जॉय केलोले आहा आमकांय तितलो जागो दवरपाक आमच्या फुडाराक उरपाक तो जागो, नाजाल्यार आमकां कांय उरचें ना. थँक्यू.